नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे प्रुडंटाच्या राजकारण ह्या कार्यावळीत. आज आम्ही आसात डाऊन साऊथ काणकोणा गोंयच्या एक्स्ट्रीम डाऊन पोर्शनात सावथात आणि आमच्या बरोबर आसात TMCचे कॅन्डिडेट काणकोणांतल्यान बाब महादेव देसाय. सर नमस्कार, स्वागत तुमचे. पयले सुवातेर कॅम्पेन कसो चल्ला? कॅम्पेन म्हागेलो जोरदार चल्ला. डोर टू डोर हांवें मदीं ब्रेक केल्लो. आज सावन हांवें डोर टू डोर म्युनिसिपालिटी स्टार्ट केला आनी कॅम्पेन बरो पयलीं सुरवात केल्ली. म्हाजो इंडिविज्युअल कॅम्पेन टिकेट मेळची पयलीं आनीक म्हागेल्यो वेरियस कॉर्नर मिटींग चालू आहा. रातची 11-12 म्हळ्यार चालू उरता कॉर्नर मिटींग. दिसभर हांव पर्सनल मिटिंग्स करता, कार्यकर्त्यां बरोबर डोर टू डोर करता आनी लोकांलो रिस्पॉन्स बरो आसा, एकदम बरो आसा. आयकले ते प्रमाण तुमी काँग्रेसीन आसलेले पयलीं, हाजे पयलीं, आनी ऑलमोस्ट डन अशे कॅन्डिडेट अशे तुमी ऑलमोस्ट जाल्ले. सो असो एक रातयान स्विच ओवर असो कित्याक काय? कांय समजलें ना म्हाका ऑलमोस्ट टिकेट फायनल जाल्ली आनीक सगळे कडच्यान दिल्लीसान सुद्दां हांवें कन्फर्म केल्लें. पार्टी लिडरान म्हाका 6 म्हयन्या पयलीं सांगलें तूं कॅन्डिडेट म्हणून. म्हाका कॅम्पेन एडवायजर कमिटी दिली, प्लस सगळीं कामां करून गेली. सगळे पार्टीची एक्टिविटीज गेली 10 वर्सां हांव करतां. आमदार आमगेलो काँग्रेसींतल्यान BJP वयतरी सगळे हांवें सुत्र हाती गेली. जिल्हा परिशद इलेक्शन केलें, म्युनिसिपालिटीचें पॅनल केलें आमदारा विरोध. इतलें करून सगळें काम लास्ट मोमेंटाक म्हागेली टिकेट काडली. म्हाका समजना हेचे फाटल्यान कोणा तरी जिखोवपा उद्देश आसा की कसली सेटींग आसा म्हणून. आनीक म्हागेलीच न्हू, पणजी सारक्या कुंकळीचो एल्वीस गोमसावान टिकेट दिला. सावड्डी सारक्या खेमलो सावन म्हणटा ताका व्हरोन साखळीसान सावड्डी दिला. म्हणजे हेचे फाटल्यान म्हाका कांय समजना. पार्टी लिडरशीप म्हाका दिसता फेल गेले आसा हें पयल्यार. आनी बरोबर आहा तुमचे. पण हेर म्हणजे गोंयाचे जे रिजनल पक्ष आहा, म्हणजे हांगसरले गोंयचे पक्ष आसात किंवा BJP सोडात तुमी, कारण तुमी डायरेक्ट BJP एलिगेट करता, जाल्यार हेर पक्ष आहा बाकीचे ते आसतना म्हणजे म्हाका दिसता इमिजिएट ऑप्शन वॉज ते हांगा जे आसा पक्ष ते. आतां हो TMC जो आहा तो हालीं आयला, झट करून TMC वचपाचें अशें म्हणजे कशें दिसलें? ना, बाकी अन्य जे पक्ष आसा पळय, बाकीचे म्हणा रिजनल पक्ष, तेंगेली जवळीक आसा आनी केन्ना जावपाक शकता BJP बरोबर. पण TMC अशी पार्टी आहा ती एंटी BJP आनी जे तेंगेली आयडियोलॉजी आसा ती जवळ जवळ काँग्रेसी सारकी आसा. पण आज काँग्रेसीची लिडरशीप सारकी ना. ग्रावंड रियलिटी पळयना आसतना जे टिकेटी दिल्यो सिरियस ना इलेक्शना खातीर, कितें करप म्हणटरीच म्हाका दिसता जी आमगेली हिंदुत्व घेवन मुखार वचपी जी BJP पार्टी आसा त्याच बरोबर TMC केन्ना वचपाना. जे सगळे धर्मागे सेक्युलर पार्टी म्हणल्यार जी काँग्रेस आसा तेज्याकी आतां अपग्रेड आनी अपडेट पार्टी म्हणटा TMC दिसली म्हाका. ताका लागून हांवें TMC चूज केली. बाकी रिजनल पार्टीज केन्ना सांगपाक जायना, एनी टायम BJP बरोबर एक जावपाक शकता. आनी काँग्रेस जो अशे पक्ष आसा आतां की अशे उमेदवार दिले आसा ते एनी टायम रिजायन दिवन किंवा तांकां जिखोवपा खातीर कांय उमेदवार दिले आसा. एनी टायम ते वचपाचे. लास्ट पयला कितलेशे आमगे उमेदवार आमी लास्ट टायम इजोरा टिकेट दिनाक म्हण सांगलें. आमी तांकां सांगलें द डे तो इलेक्ट जातलो तर वेरी नेक्स्ट डे तो जॉयन जाता म्हण. आनी तो जावपा आसलो परिकर बरो ना जालो म्हणून उरलो तो. ना जाल्यार तो तेन्ना वयता आसलो, तर ताका लागून 1.5-2 वर्स एक्स्ट्रा गेले ते गेले. तुमी परते आयडियोलॉजीचेर उलयतात, आयडियोलॉजी सांगता तुमी, जाल्यार कितें आसा TMCची जी आयडियोलॉजी आहा ती खंय तरी जे तेन्नाच्यान ते आयले हांगा थंयच्यानूच आयडियोलॉजीचेर चड बोवाळ जालो. म्हणजे आयडियोलॉजी तेंची अशी तशी म्हणून कट्टरवादी अशें म्हणून जालें. जाल्यार ती आयडियोलॉजी तुमी लोकांक कशें समजूंक शकता, कशें तांचे कन्विन्स करतले तुमी? ना, लोकांक कन्विन्स करपाक म्हाका इजी जालें. कित्याक ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्ष जो आज चल्ला, जी आतां तुमकां आतां सांगलें की पणजे मनशाक व्हरोन कुंकळी मनशा व्हरोन पणजी टिकेट दिवप, सांखळी मनशा व्हरोन सावड्डी टिकेट दिवप. जो मनीस काणकोणाक नाच, ग्रावंडार नाच, तो जवळ दीस रात पणजी उरता, आंदोलन करता, ताका काडून तुमी काणकोण टिकेट दिता, कांयच रियलिटी नासतना. म्हणटकीर आज लोक पयलींसान म्हाका कितलेशे जाण रिक्वेस्ट करता की काँग्रेसी फ्युचर ना, काँग्रेसी फ्युचर ना. पण आमगे खंय तरी रक्तां काँग्रेस आसले, काँग्रेसी बद्दल प्रेम आसलें म्हणून आमी प्रेमा पोटी रावले. पण म्हाका जो घात केलो तेमी, म्हाका खंयच्यार केन्ना टिकेटी अपेक्षा नासली. पार्टीक कोण ना काम करपी म्हणून हांव घेवन रावलो पार्टी आनी स्वता पयशे मोडून हांवें काणकोणा काँग्रेस पार्टीचें अस्तित्व दवरलें. आनी तेमी सांगलें तूंच कॅन्डिडेट, तूं हें करूं शकता. चिदंबरम काणकोणा आयलो, हांवें मिटींग ऑर्गनायज केली. गुंडुराव येयलो, हांवें केली. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वेगवेगळ्या टायमार बसी धाडल्यो, आंदोलनां वेगवेगळे लोक धाडले. अशें करून जेन्ना म्हाजेर अन्याय जाता, तुमी कॅन्डिडेट म्हणून म्हाका कॅम्पेन एडवायजर दिता आनी लास्ट मिनीट तुमी म्हागे टिकेटी घात करता. टिकेट दितरी तुमी 3 दीस आपोवन वयले म्हाका परत तुका टिकेट दिताय म्हणून, आनी मागीर टायम वेस्ट केलो. पण अशा टायमार
लोकांक म्हाका एक्सप्लेन करची पडलां बाबा की काँग्रेसीच्या की ही TMC बरी काँग्रेस इतली काँग्रेसीन आपल्या हें केलें आसा की लोकांक म्हाका एक्सप्लेन करूंक पडलां लोकांनी म्हाका सांगलें की डिसिजन तुगे बरो आसा म्हणून इलेक्शना पासून कळ्ळें तुका हें आमदारके इलेक्शन रावलें म्हाका सिंबल रोज फुलां जायत वर्स जालें गांवचो आनीक जायत कामूय केलें ताणें हिंगा विजिबल काम प्रोपगेंडा ना कामाचेर पूण ऑन द क्वायट थोड्या खबर पासून ना तो कितें कोत्ता तें ओके सो हेर कॅन्डिडेट जे आसा बाकीचे तांकां कंपेर केले जाल्यार कितें म्हणटा तुमी वो एक्सेसिबल न्हू एनी टायम ते वन्स इन 5 years येता आनी मागीर दे डिजपियर पूण म्हादेव म्हण तूं एनी टायम एनी गिवन टायम अवेलेबल आनीक गांवचो म्हण चड पूण सगल्या खूंय केन्ना ड्युरींग कोवीड टायम ऑल्सो आय सॉ हिम मुवींग अरावंड एंड हेल्पिंग पीपल हू आर इन नीड तुम्ही जेन्ना आतां भोंवतात तेन्ना डेव्हलपमेंटा बद्दल विचारता किंवा उलयता तशेंच TMCचे जे 3 स्किमी आसात त्यो स्किमी ज्यो अशें म्हणू शकता की आमी थंयसरल्यान हांगा रिप्लिकेट केल्या म्हणजे वेस्ट बेंगॉल हांगा सो तेंचो इम्पॅक्ट किंवा गोंयकारांक ताजो कसो फायदो जावंक शकता कितको बरो उपयोग जावंक शकता बऱ्यापैकी जावंक शकता आतां कितें जालां फाटलीं 2 वर्सां कोविडा लागून लोकांक बिजनेस ना कामय ना धंदो ना कांयच ना सारकें सगळें बिजनेस कॉलेप्स जालो आसा ओन्ली गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां पेमेंट येता बाकी लोक त्रासां पडले इवन आमगे बोटीर बी उरताले भायर उरताले सगळे बेकार आसा घरा कडेन येयले आनी बिजनेस कॉलेप्स जाल्या फायनान्शियल लोकांक सगळें हें जालें आसा की कांयच ना फायनान्शियली पूण ह्या टायमार ह्यो स्किमी म्हाका दिसता एक घर चलता जाल्यार आमी पयलीं म्हणटाले की बायलां कांय लोक उलयताले बायलां 1,500 कित्याक दिवपा जाय गोवाले इन्कम उरता अशें म्हण पण आज जी कोविडा लागून परिस्थिती येयली खरेंच एक मनशालें फॅमिली पोट तरी मिनिमम भरपाक जाय नाजाल्यार हो पयसो कितें करपाक सरकारा फुड्यान जो टॅक्सा रुपान पयसो वयता आनी तो पयसो ह्या अशे तरेन तो परत लोकां फुडें पावपा जाय जें करून पोट भरपा तरी लोकांक सामकी धांवपळ करून पडपा ना पोट तरी मनशालें भरपा जाय लोकांना पयस तो टॅक्सा रुपान प्रत्येक वस्त आमी घेता ती टॅक्सा रुपान सरकारा पयसो वयता तो लोकांक येवपा जाय पयस हाडून दवरता कितें म्हणटकीर ही स्कीम बरी आसा आनी गोंयकारांनी हें लक्षांत धरचें की ह्या स्किमी लागून तरी आमच्या ह्या TMCक वोट दिवचो जें करून 5,000 म्हळ्यार एक फॅमिली पोट भरपा तरी धडपड करची पडपा ना 5,000 म्हळ्यार इनफ जातलें आनी डायरेक्ट बायलां ते म्हळ्यार बायल ज्यो बायलां कडेन पयशे पावप म्हळ्यार बायल मेळटा तशे पयशे खर्च करना भुरग्यांलो आनी तेंकां खावपा जेवपाचो हें तें वेवस्थीत जातलें फुडें मागीर तेंकां शिक्षण जावं आनी कितें जावं हेजी तांकां मागीर फ्रीली ती विचार करपाक लागता हें कितें जाल्यार कोविडा लागून लोकांक कांयच काम धंदो ना बाकी शिक्षणाचें आनी कितें चिंतपाक शकना फाल्यां जर आमगे सरकार येयलें आनी ही स्कीम जर लागू जाली लोक जिवन जगपाचे हेतूंतल्यान लोक फ्री जाले आनी अत्यंत बरी स्कीम आसा अशें म्हाका दिसता जशें तुमी म्हणलें की काणकोणान इश्यूज आहात खंयचे अशे मुख्य इश्यू अशे कितें कशें आसा काणकोणान तरी ना काणकोणा मेन म्हळ्यार बेकारी हो कॉमन इश्यू सगळे कडेन आसा आनी काणकोणांत तसो आसा हांव आतां गेली 6 म्हयने जाली जेन्ना भोंवतालो डोर टू डोर कॅम्पेनाक घर घरांत खोतीगांव गांवणकारे आनी आनी कडेन पळयलें की 4-5 भुरगीं एक फॅमिलीकच बेकार MSc BSc B.Ed मागीर इवन नेट सेट करून सुद्दां भुरगीं घरा कडेन बेकार आसली M.Com B.Com करून म्हणटकीर बेकारी जी आसा आनी ती सुद्दां एक स्कीम म्हाका दिसता ही TMCची जी बरी आसा सपोज एक बेकार आसा आनी तें कितें काम जर करपा पडलें जाल्यार लोन जो आसा तो सुटसुटीत आसा म्हणजे चड तेजी फॉर्मिलिटी ना सेक्युरिटी कांय ना 20 lakhs ओन्ली रेट ऑफ इंट्रस्ट 4% ही स्कीम बरी आसा एक जालें काणकोणांतल्यान दुसरें म्हळ्यार काणकोणाक आमगेले काणकोण सावन मडगांव पणजी वयताल्यार खूब पयस पडटा 4 लेन एक गरजेचो BJPन 2012 मॅनिफेस्टोक प्रॉमीस केल्लें की पोळे टू पत्राडेवी 4 लेन करचें म्हण आज 2022 10 वर्स जालीं तेजेर कांयच जालें ना BJP सरकारा कडच्यान मागीर पयलीं तो एक इश्यू आसा हातीक येवपाचो बेकारी आसा तेजे नंतर आमगेले पावळे येदवळ वर्ल्ड फेमस बीच आसा ह्या बिचार तुका पार्किंग सारकी ना रोड नॅरो आसा आज सगळे आमगेलो थिंगा शेकाचो वेवसाय आसा रूम रेस्टॉरंट पूण तेच ते आमी जेन्ना मॅनिफेस्टो लागून हे कडेन जाल्ले कांय लोकांनी रेज केलो हो क्वेश्चन की आमकां पावळे जर कोण येतलो आनी पार्किंग ना आनी भितर वचपाक जेन्ना इतली प्रॉब्लेम जाता नेक्स्ट टायम तो ट्युरिस्ट केन्ना परत येवपा ना पावळ्यांक म्हणटकीर हो गरजेचो हो एक आसा विशय रोड वायंडींग पावळे बिचार वयतना आनी पार्किंग होय विशय हातीक घेता काय 2 फुलां
आयज जेन्ना तुमी वाठारांत भोंवतात तुमकां बरो प्रतिसाद मेळटा जाल्यार तुमचे जे आज वोटर्स जे आहा जे आमच्या प्रुडंटाच्या थ्रू तुमकां आज पळयतात तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक सोदता कितें मॅसेज दिवंक सोदतात ना हांव इतलोच संदेश दिवपाक सोदतां की तुमी म्हाका वोट दिवचो इतल्याकच लागून की आमगेल्या जे काणकोणाक जे आमी चेहरे पळयले आजी माजी आमदार ते कित्येक वर्स जाले ह्याच राजकारणां आसा खूब वर्स जाले आसा एक बदल आमी घडोवया आनी एक न्यू मनशाक तुमी चान्स दिवचो न्यू मनीस कोण एक सिरियसली जो ग्रावंडार आसा ताका दिवचो आनीक म्हाका एक दिवचो चान्स जें करून हांव कितें तरी ह्या राजकारणाक एक नवी एक तुका एक खंय तरी एक सुदारीत करूं शकता हें राजकारण सुदारपाक शकतलो कित्याक हें राजकारण फुडलें घाण जालें आसा हेवटेन तेवटेन वचप आनी आज जे आमचे ऑपोजीट आसा काणकोणांत तर बीजेपीचे मनीस ते फाल्यां बीजेपी वयतले आनी परत हेंच चालू उरतलें जे तेमी घोटाळे केले पळय नोकरी लागून हेंच चालू उरतलें म्हणटकीर तुमी म्हाका वोट मारचो खंय तरी हें बदल जें राजकारणांत घाण जाला तें बदल करपाचें सुदारपाचें हांव प्रयत्न करतलों इतलें हांव सांगता आज आमी आसले काणकोणा गोंयच्या साऊथ डावन सावथान आनी आमच्या बरोबर आसले TMCचे महादेव देसाय तांचो प्रचारूय बरो चल्ला तुमी तुमचो वेळांतलो वेळ काडून म्हणजे तुमी बिजी आहात ती कॅम्पेनान तरी सुद्दां तुमी तुमचो वेळ दिलो त्याच्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं आनी ही कॅम्पेनींग खातीर तुमकां बेस्ट ऑफ लक तर तुमी पळयत आसलेले प्रुडंटाचें राजकारण पळयत रावात प्रुडंट